बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां जेजू सांगाता वेळ सारूंक आयलोल्यांक मोगाचो येवकार. ह्या सकाळच्या वेळार ह्या पवित्र देव मंदिरांत आनी ह्या केरीत पवित्र वेळांत आमी भागीदार जावंक व्हडे कुशेन आमी आयल्या. तर आमचें काळीज आनी मन जेजूक उक्तें दवरुया. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, आमकां सोगल्यांक रचलोलो देव, सगलो संवसार निर्माण केल्लो देव ह्या पवित्र वेळार आमच्या मुखार आसा. उंड्या रुपान तो आमचे हुजीर आसा. जशे पोरी सोम्या जेजून आपल्या शिसांक आपयले आपलो पाटलाव करूंक, तसोच ह्या वेळार जेजू आमकां दर एकल्याक नांवान आपयता आपलो पाटलाव करूंक. केदें वर्तें भाग आमचें सोम्या जेजूच्या मुखार आमी रावचें. आमची नदर जेजूचेरूच दवरुया. मोगाल जेजू, सोर्व रचनाच्या दुनिया, आमी असोक्त मनशां तुज्या पांयां सोरशीं आयल्या. आमचेर सोर्वांचेर तुजी देवीक दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे पोदवेन भर. तुजेरूच पातयेवन आमी आसांव. ह्या वेळार खालतिकायेन आमची मान बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करुया. गीत आमी गावया R31 साक्रामेंतांत रावलोल्या. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू.
सासना मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. देव सोर्व देण्याचो सागोर आनी ह्या विशाल सागोराक ताव ना. शिमेर नासलोल्या मोगान देव आमकां सांबाळटा. तर देवाचे आमी उपकार आठोवया आनी सोर्व देण्या पासत देवाक आमी दिनवासुया. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळजान दिन वाजता. जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळजान दिन वाजता. उत्पत्तीचें पुस्तक 22:1-3-4. देवान म्हणलें, उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केली. देवान आमकां ही प्रितूम आनी मळब आमचें जिवीत बरे तरेन जिवंक फावो केल्या. ह्या सोर्व देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळजान दिन वाजता. जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळजान दिन वाजता. सुटकेचें पुस्तक 22:13-21. सोर्वेस्पोर आपूण तांचे मुखार रावून दिसाचो कुपाच्या एका खांब्या वरवीं वाट दाखयतालो
आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरी तांकां चलयतालो. देव दर घडयेक आमच्या सांगाता आसा. सर्व वायटा विघ्नांतली आनी तरेकवार अपसयगांतली तो आमकां निवारता. ह्या पासत आमी देवाक दिनवासुया. जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिनवासता. तोबिताचें पुस्तक 13 वळ 1-2. सासणाक जियेतोल्या देवाक वाकाणणी. ताचें राज सर्व काळ तोखता. तो कास्त लायता आनी तोच बोक्षिता. तो नरकांत शेवटिता आनी तोच सासणाच्या ओदृश्टांतले तांकां सुटयता. देवान आमकां सोगल्यांक बरे भलायकेचें देणें दिलां. आमचेर येवची आसली पिडा देवान निवारल्या. ह्या उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिनवासता. स्तोत्रांचें पुस्तक 103 वळ 13 आनी 14. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवळायेन वागयता तसो सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. देवान आमकां सोगल्यांक फामिलीचें देणें फावो केलां. आमच्या कुटुंबांत रावतल्या दर एका वांगड्याक देवान राखला आनी सांबाळला. ह्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिनवासता. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 13 वळ 47 ते 53. तशेंच सर्गीचें राज अशें म्हणूं येता. एक रापण दोर्यांत मारल्या उपरांत ती सगळ्या जिन्साची मासली दवरता. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाटल्यांनी घालतात
आनी उपकारांना ती भायर उडयतात. काळाचे सोपाडणेक तशेंच जातलें. देवदूत भायर सरतले आनी बऱ्या मनशां मदलीं नुस्त्यांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय ती रुदोन करून आनी दान करकरावन आसतली. तुमी हें सगलें समजल्यात? तांणी म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सोर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो दर एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडटल्या एका गोरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयचो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. देवाच्या उतरांत आमच्या जिविताक लागतली खोल शिकवण आमकां मेळटा. जेजू लोकांचे उरपोंजी सोवे वेपाऱ्यांनी उलयतालो. हे पोरी सादी उतरां आनी खुणां वापरून लोकांक तो देवाच्या राजा वयर समज दितालो. आयच्या वाचपांत खेरीतपणी जेजू लोकांक संवसाराच्या शेवटाक जें घडचें आसा ताचे वयर सादी खुणां वापरून तांकां सांगता. एके रापणेक आनी रापणकाराक तो तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. रापण सांबाळपी मुणगे देवदूत आनी रापणेन सांपडलेली तरेकवार मासली मुणगे संवसारांतलो लोक. जशे पोरी रापण मासलेन भरल्या उपरांत त्यो मासल्यो विंचतात आनी बऱ्यो मासल्यो एके वाटेन आनी पाड जाल्ल्यो मासल्यो दुसरे वाटेन दवरतात, तशेंच देवदूत संवसाराच्या शेवटाक येवन बऱ्या मनशांक आनी वायट मनशांक एके एके वाटेन काडटले. बऱ्या मनशांक सोर्गीचें सूख आनी वायट मनशांक उज्याचें आकटें फावो जातलें अशें जेजू हे वेपारींतल्यान स्पश्ट करता. आमी सगलीं पातकी ल्हान वो व्हड पातक आमच्या जिवितांत आसाच. जेजूक जाय आमी एक बरें जिवीत जियेलोलें. आमचें पातक आमी सोडून दिलोलें. हेंच करूंक जिन्सा तरेनी तो आमचे लागीं उलयता. आपल्या उतरा वरवीं जायते पावट आपल्या उतरा वरवीं जेजू आमचें पातक आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी तांतली भायर सरूंक तो आमचे लागीं मागता. घोटण्या वरवीं केन्ना केन्नाय वायट धाडून जेजू बरें हाडूंक सोदता आनी एके घोटणे वरवीं बऱ्या मार्गार येवंक जेजू प्रयत्न करता. मनशां वरवीं कांय पावट अदीक करून आमचे वडील आमचे वायट आमचे मुखार हाडटात, तेन्ना जेजू आमच्या पातकांतली भायर सरूंक आमकां सगल्यांक उलो करता. आमचें जिवीत आमी बदलतले जाल्यार, आमचें पातक आमी वळखून घेतले जाल्यार आमी ल्हानवीक जावंक गरज. जेजू आमचो सोमी म्हूण मानून घेवंक गरज. देवाच्या उतराक पाळो दिवन जायत्या मनशांनी आपलें जिवीत बदललें.
जायत्या मनशांनी हें पवित्र उतर आयकून जेजू सोरी ओदीक लागीं आयले. देखीक सांत आल्फोन्सस लिगोरी. आल्फोन्सस लिगोरीचो जल्म सप्टेंबराचे 27 1696 वर्सा मारियेनेला नेपल्स ह्या राज्यांत जालो. सांत आल्फोन्सस लिगोरी हाका सैनीक जावपाचो आवडो आसलो, पूण दोळ्यांची नदर दुर्बळ आसलेल्यान ताका सैनीक जावंक मेळ्ळें ना. पूण ताणें कायदोशास्त्रांत PhD मेळयली. वकिलाचो वेवसाय तो इकमतीन फुडें व्हरतालो, पूण भितरल्यान खुशी नासलो. 27 वर्सांचो आसतना ताणें वकिलाचो वेवसाय सोडलो. ताच्या भितर एक आवाज ताका आयकूंक आयलो जो अशें सांगतालो, संवसार सोड आनी म्हज्या फाटल्यान यो. शेकी सांत आल्फोन्सस लिगोरी पाद्री जालो. कॉंग्रिगेशन ऑफ द मोस्ट होली रिडीमर ही संस्था ताणें स्थापली. एक बरो संगीत घडोवपी, संगीतकार, चित्रकला, कवी, वकील, तत्वगिन्यानी, आत्मीक बरोवप करपी असल्या साबार गुणांनी देवान ताका भरलो. देव आमकां आपले वेगीन घेवंक रावता. आमची वाट देव पळोवनूच आसा. देवाक जाय आमी सोर्गी राज्यांत सोलामतीक पावलोलीं, पूण आमचें जिवीत आमी कशे तरेन जियेतांव गाय. जेजूचो मोग आमचे तांय कितलो व्हरतो तो आमचेच भितर खोल अणभवुया आनी ताचोच मोग आमचे तांय नियाळून आमचें पातक सोडून दिवंक आमी सगळीं तयार जावुया.
ह्या वेळार कांय मागणी आमी जेजूक उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. सगळीं म्हणुया. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. जेजू, तुजो मोग खेरीत भाशेन अनुभवूंक तुज्या गवळ्यांक तुवें विचलें. तुज्या गवळ्यांनी तुका ओळखूंक आनी सगल्या वन चड तांणी तुजो मोग करूंक तुज्या मोगान तांकां सांबाळ. जबाब. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. मोगाल जेजू, तुज्या उतरांतल्यान तूं आमचे लागीं उलयताय. तुजें उतर वाचून, आयकून आनी नियाळून आमी तुका अनुभवूंक पावूंक आमकां तुजो आदार दी. जबाब. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. मोगाल जेजू, संस्कारांनी तूं आमकां गोट करताय आनी आमच्या जिविताच्या गोडितांनी आमच्या जिवितांत सदांच हाजीर जाताय. ह्या संस्कारांतल्या खुणां वरवीं आमी तुजें आसणें आनी मोग अनुभवूंक आमकां तुजी मोजत फावो कर म्हूण मागतां. जबाब. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. बरें जिवीत जियोवंक मोगाल जेजू, तूं सदांच आमकां हुस्कायताय. तुज्या नीट मार्गार चलूंक आनी सोर्गी राजाची दायजी जावंक आमी पावोंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतां. जबाब. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. मोगाल जेजू, ह्या देव मंदिरांत एकटवलोल्या सोमेस्त भावा भयणांक तशेंच संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान वांटो घेतल्यांक तुजे कृपेन भर आनी सगलें तांची चिंतनां साकार कर म्हूण मागतां. जबाब. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. ह्या पवित्र संस्कारांत तूं आमचें मोदें हाजीर आसाय. तुज्या सांगाता हो वेळ सारून तुका आमच्या जिव्या देवाक खरेपणी आमी अनुभवूंक पावूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागतां. जबाब. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. ह्या वेळार ओगेपणी आमची खासगी मागणी आमी जेजूक उबारुया. जबाब. जेजू, तुज्या मोगान सदांकाळ आमकां सांबाळ. ह्या वेळार सगळीं दिवीं घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.